नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या कोकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आता पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. लोकसभेच्या 102 सुवातां खातीर फाल्यां जातले मतदान. चौथ्या पावण्यावेल्या मतदाना खातीर अधिसुचोवणी केल्या जारी. भाजपाचे वडील फुडारी संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी केरळांतल्या कोट्टायम वेंचणूक रॅलीत केले संबोधन. काँग्रेस फुडारी राहुल गांधी हांणी कन्नूरात घेतली सभा. लोकसभा वेंचणुके खातीर भारतीय जनता पक्षान संकल्प पत्र केले जारी. पक्षाच्या मुख्यालयात मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आनी हेर फुडाऱ्यांच्या हस्तुकीं जाले उक्तावण. उत्तर गोंय लोकसभा मतदारसंघांतल्यान आरजी पक्षाचे मनोज परब आनी दक्षिण गोंय मतदारसंघांतल्यान रुबर्ट पेरेरा हांणी उमेदवारी अर्ज केलो दाखल. आणि देशभरात तापमानाचो पारो वाढत असताना कोल्हापूर जिल्ह्यात अवकाळी पावसाची हाजेरी. फुडल्या कांय दिसांत तापमानात वाढ जावपाचो वेधशाळेचो अदमास. आता खबरो विस्तारान. लोकसभा वेंचणुकेच्या पयल्या पावण्यावेले फाल्यां जावपी मतदानाची तयारी तेंगशेर पावल्या. या पयल्या पावण्यार 17 राज्यां आणि 4 केंद्रशासित प्रदेशांतल्या 102 सुवातां खातीर मतदान जातले. या पावण्यार 1625 उमेदवार वेंचणूक रिंगणात देवल्यात. पयल्या पावण्यात महाराष्ट्रांतल्या 5 मतदारसंघांचो आस्पाव आसा. तातूंत नागपूर मतदारसंघांतल्यान नितीन गडकरी हे महायुतीचे, जाल्यार तांच्या आड महाविकास आघाडीचे काँग्रेसीचे उमेदवार विकास ठाकरे वेंचणूक लढयतात. चंद्रपूर मतदारसंघांतल्यान भाजपाचे सुधीर मुनगंटीवार आणि तांच्या आड काँग्रेसच्यो प्रतिभा धानोडकार वेंचणूक आखाड्यात देवता. या पावण्याचो भौशीक प्रचार काल सांजे 5 वरांचेर सोंपलो. शांततायेन आनी न्यायान वेंचणूक घडोवन हाडपा खातीर वेंचणूक आयोगान फावो ती पावलां उखल्ल्यात. लोकसभा वेंचणुकेच्या चौथ्या पावण्यावेले मतदाना खातीर आयज अधिसुचोवणी जारी जाल्या. ह्या पावण्यार 9 राज्यां आणि 1 केंद्रशासित प्रदेश मेळून लोकसभेच्या 96 सुवातां खातीर 13 मे दिसा मतदान जातले. आंध्र प्रदेशांतल्या 175 सुवातांची विधानसभा आणि ओडिशा विधानसभेतल्या 28 सुवातां खातीर पयल्या पावण्याच्या मतदानाची अधिसुचोवणी लेगीत केंद्रीय वेंचणूक आयोगान जारी केल्या. आंध्र प्रदेशात एकाच पावण्याचेर विधानसभा वेंचणूक जातली. भाजपाचे वडील फुडारी राजनाथ सिंग हांणी केरळांतल्या कोट्टायम हांगा वेंचणूक रॅलीत संबोधन केले. कोट्टायमांतल्या सगळ्यांनी भाजपाचे उमेदवार अनिल एंटनी हांकां मतां घालून जैतिवंत करचे अशें आवाहन राजनाथ सिंग हांणी हे वेळार केलें. हे वेळार तांणी पक्षाची भूमिका स्पश्ट करत भाजपाचे उमेदवार अनिल एंटनी हांचो प्रचार केलो. मैं जानता हूं कि एक एंटनी जी ही इज द मैन ऑफ प्रिंसिपल. मैं उनकी कंपल्सन्स को समझता हूं. पार्टी का एक डिसिप्लिन लीडर होने के कारण उनके लिए बहुत डिफिकल्ट है कि वह हमारे अनिल एंटनी को सपोर्ट करें. मैं एंटनी जी की इस कंपल्सन को अच्छी तरह समझ सकता हूं मेरे बहनों भाइयों, क्योंकि उनका एक पॉलिटिकल पार्टी के प्रति कमिटमेंट है. हर के बावजूद एंटनी जी से कहना चाहूंगा कि अनिल एंटनी आपके सन हैं. आप उनके फेवर में वोट भले ही न कास्ट करें, आप अनिल एंटनी के फेवर में भले ही कन्वेंसिंग न करें, क्योंकि आप बहुत एक प्रिंसिपल वाले व्यक्ति हैं, लेकिन एक फादर होने के कारण मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आपकी ब्लेसिंग तो बराबर अनिल एंटनी के साथ होनी चाहिए. काँग्रेस फुडारी राहुल गांधी हांणी केरळांतल्या कन्नूर हांगा एका भौशीक सभेक संबोधीत केले. भाजपा एक राष्ट्र, एक इतिहास आणि एक भाषा भारतीयांचेर लादता अशी टीका राहुल गांधी हांणी भाजपाचेर हे वेळार उलयतना केली. काँग्रेस देशांतल्या विविधतायेचेर विश्वास दवरता अशें तांणी म्हळें. The UDF accept the diversity of India. We accept the multiple languages, the multiple traditions, the different histories, the different expressions of all our people. The BJP wants to impose one history, one nation, one language on the people of India.
First of all, this is a fundamental misunderstanding of what India is. How can you come to the people of Kerala or the people of Tamil Nadu or the people of Bengal and say there is going to be one language? You're insulting every single citizen of Kerala. Malayalam is not just a simple language. If you remove Malayalam, how will a mother in Kerala explain the history of this great land to her children? लोकसभा वेंचणुके खातीरच्या दुसऱ्या पावण्यावेल्या मतदाना खातीर सगळ्या राजकीय पक्षांच्या भौशीक प्रचाराक गती आयला. तेच फाटभुंयेर केंद्रीय गृहमंत्री आनी भाजपाचे वडील फुडारी अमित शहा आयज गुजराताचे भेटेर आसात. गांधीनगरासावन अहमदाबाद हांगाच्या रोड शोत तांणी वांटो घेतलो. तिसऱ्या पावण्यार गुजरातात लोकसभा वेंचणुके खातीर 7 मेक मतदान जाता. भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा हांणी लोकसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर आसामांतल्या कोक्राझार हांगा एका भौशीक सभेत उलोवप केलें. काँग्रेसीन पूर्वोत्तर राज्यांक एकसुरे दवरले अशी टिका तांणी हे वेळार केली. पूर्वोत्तर भारताचो 70% भाग आयज आसपांतल्यान भायर सरला अशें म्हणत नड्डा हांणी मोदी सरकाराच्या उपलब्धींची तोखणाय केली. आसपा हटाओ, AFSP हटाओ. आज 70% से ज्यादा त्रिपुरा में, मेघालय में, अरुणाचल प्रदेश में, असम में AFSP हटा दिया गया है. इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए. क्या था कांग्रेस की नीति? आपको अकेलेपन में रखो, आइसोलेट रखो, आपको अंधकार में रखो, आपको अलग थलग रखो. आपको जोड़ने का काम किसी ने किया तो वो NDA की सरकार, मोदी सरकार और हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार ने किया. कुछ पता. आणि आता खबरापत्रात घेऊया एक लहानसोच विसव. सबसे जरूरी काम मतदान. देश को सपोर्ट करते हैं, इसीलिए वोट करते हैं. बड़ी जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं आपके स्वागत के लिए. इलेक्शन का दिन मतलब छुट्टी नहीं, ड्यूटी का दिन. सोशल मीडिया, मौज मस्ती सब बाद में, पहले ड्यूटी वोटिंग की. वोटर लिस्ट में नाम चेक कीजिए. वोटर सर्विस पोर्टल पे लॉगिन कीजिए. कौन सी डेट, कौन सा बूथ, सब चेक करेंगे, वोट करेंगे. तो जाइए, अपनी ड्यूटी निभाइए. ये सिर्फ निशान नहीं, शान है. लोकतंत्र में हमारा भी योगदान है. मेरा वोट मेरी ड्यूटी. मेरा वोट मेरी ड्यूटी. रघुवंश के सारे राजाओं में सबसे प्रतापी यशस्वी होंगे ये चारों कुमार. मैं आपका पुत्र राम अपने भाइयों सहित अपने आप को आपकी सेवा में समर्पित करता हूँ. रामायण प्रतिदिन शाम 6 बजे, पुनः प्रसारण दोपहर 12 बजे, सिर्फ DD नेशनल पर. देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल. विसवा उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. आगामी लोकसभा वेंचणुके खातीर भारतीय जनता पक्षान आयज आपले संकल्प पत्र ह्या नावाचो जाहीरनामो जाहीर केलो. पणजेंतल्या पक्षाच्या मुख्यालयात आयोजित केल्ल्या पत्रकार परिशदेत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, प्रदेशाध्यक्ष आणि राज्यसभा वांगडी सदानंद शेट तानावडे, पक्षाचे उत्तर गोंय मतदारसंघाचे उमेदवार श्रीपाद नायक, दक्षिण गोंय मतदारसंघाचे उमेदवार पल्लवी धेंपे आणि उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकार हाजीर आशिल्ले. पक्षाच्या संकल्पपत्रांत अधिक माहिती दिली. पत्रात पंचसूत्री सांगलेली आसा. पंचसूत्री कितें? इट इज अ डिग्निटी ऑफ लायफ, क्वालिटी ऑफ लायफ, इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, क्वालिटी ऑफ ऑपॉर्च्युनिटीज एंड क्वांटिटी ऑफ ऑपॉर्च्युनिटीज. ह्या पंचसूत्रींतल्यान आमी हो संकल्पपत्र फुडें व्हरता. आनी फुडें व्हरता आसतना संकल्पपत्रांत आमी पयलीं जें सांगलां वीच इज गरीब कल्याण. हे गरीब कल्याण सांगता आसतना आयज पर्यंत 80 कोटी लोकांक फ्री ऑफ कॉस्ट 5 किलो कडधान्य जे आसा हे रेशन कार्डाचेर मुफत मेळटा. वन नेशन वन रेशन हाच्या अंतर्गत त्या फुडल्या 5 वर्सांक तसोच चालू दवरपाचो हो संकल्प आसा. प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत ही योजना 34 कोटी लोकां कडेन आज आमी म्हणटा की हेल्थ इन्शुरन्स स्कीम आसा. हेजी व्हडली हेल्थ इन्शुरन्स स्कीम ही पयलीं केन्नाच नासली. 140 कोटी जनते पैकी जेका 34 कोटी प्रधानमंत्री आयुष योजना स्कीम हेल्थ इन्शुरन्स विथ अ 0 डावन पेमेंट तांकां पेमेंट करचो पडना. हे प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड हे दिता. हाजी किंमत पुराय देशभर लोकांक खबर आसा.
भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेठ तानावडे हांणी या वेळार संकल्प पत्रांतल्या कांय मुद्द्यांचेर सविस्तर माहिती दिली। मॅनिफेस्टो जो आसा तो आमचे पंतप्रधान भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष JP नड्डाजी, होम मिनिस्टर अमित भाई शाहजी आणि डिफेन्स मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी यांच्या उपस्थितीत दिल्ली हांगासर तो रिलीज जालो आणि त्याचेर उलोव करपाक लागून आज आमचे मुख्यमंत्री मुद्दाम आयिल्ले आसात। त्याच्या भितर तो करता आसतना देशभरातल्या विविध जे स्टेक होल्डर आसात तांच्या कडल्यान सजेशनां मागिल्ली, गोंयच्यानूय आमी सजेशन्स ती धाडल्या, ती आमी धाडिल्ली आसात। ताका लागून ते एकूण कितें आसतलें ह्या संकल्प पत्रांत 2024 संकल्प पत्र हे विकसित भारत 2047 कशा पद्दतीन फुडें उत्तर गोय लोकसभा मतदारसंघातल्यान रेव्होल्युशनरी गोवन्स RG पक्षाच्या वतीन मनोज परब हांणी आयज आपलो उमेदवारी अर्ज मनोज परब हांणी आपल्या समर्थकां सयत आझाद मैदानावेल्यान मिरवणूक काडून जिल्लोधिकारी आनी वेंचणूक निर्णय अधिकारी स्नेहा गित्ते हांचे कडेन उमेदवारी अर्ज दाखल केलो। हे वेळार RGPचे आमदार विरेश बोरकार आनी हेर पदाधिकारी हाजीर आशिल्ले। गोंयच्या हिताचे प्रस्न संसदेत मांडपा खातीर आपुणूय वेंचणूक लढयता अशें मनोज परब हांणी सांगले। सिंपल आसा, गोंयकारांचो आवाज हो पार्लिमेंटान पावपाक जाय, आमची म्हादय आमकां परती हाडपाक जाय, एम्प्लॉयमेंट रायट्स आमच्या भुरग्यांक आमकां दिवपाक जाय आनी गोंयांत जे व्हडले मेगा प्रोजेक्ट्स येतात, कोलब येता, हे गोंयच्यान भायर धांवडपाक जाय आनी गोंयकारांचो आवाज म्हणून आमकां पार्लिमेंटान वचून गोंयकारांचे जे समस्या आसा, इश्यूज आसा जे अजून मेरेन कोणें मांडूंक ना ते फियरलेसली आमकां पार्लिमेंटान मांडपाक जाय। आमच्या गोंयकारांचो आवाज म्हणून आमकां थंय उलोवपाक जाय। गोंयकारांचो आशिर्वाद घेवन पार्लिमेंटान वचून आमच्या गोंयकारांक एक न्याय दिवपाक जाय, जस्टीस दिवपाक जाय। आयज जे आमी नॉमिनेशन हांगा फायल केलां, आयज हे नॉमिनेशन आमच्या सगळ्या भुरग्यांच्या क्रांतिकारी जे आमचे भुरगे रात दीस वावरता त्यांच्या मेहनतीक लागून आयज आमी लावलेले आसा, आमी हांगा पावलेले आनी भितर गेलेले आहा। अशेंच नॉमिनेशन मडगांवूय जातलें। हे वेळार RGPचे आमदार विरेश बोरकार हांणी लेगीत पक्षाची भूमिका स्पष्ट केली। आयज आमी नॉमिनेशन भरले आसा देवाच्या आशिर्वादान आनी सगळे जे राखणदार आनी गोंयचे जितले देव आसा तेंचे आमी पयलो आशिर्वाद घेतलो आनी आयज जसो आमचो मनोज परब जो नॉर्थ गोंयचो आमचो RGPचो उमेदवार आसा, जो गांवागांवांत भोंवलो, गांवागांवांनी पावलो, लोकांचो विशय घेवन आनी गोंयकारांचो विशय घेवन झुजलोलो असो आमचो उमेदवार आसा आनी ह्या उमेदवारान आयज आमची नॉमिनेशन फायल केल्लें आसा। आमकां खूब बरें दिसता कित्याक आमी जेन्ना गांवांनी भोंवता तेन्ना एक बरो रिस्पॉन्स जो आमकां मेळटा, म्हणल्यार एक डिफरंट पद्दतीन, म्हणल्यार जे गेले ते इलेक्शनाक वचून मेळना तेच्याकून चड जो आमकां रिस्पॉन्स आतां मेळटा आनी ही पळोवन म्हाका दिसता निश्चितपणे आमचो मनोज परब जो आसा तो ह्या निवडणुकीक निश्चितपणे निवडून येतलो आनी पार्लिमेंटान जो आवाज गोंयकारांचो आयज पावना, आवाज थंड पडलेलो आसा, तो हे सुशेगाद न्हिदलेले आसा, वयता ते सुशेगाद बसून रावता आनी कांयच म्हणल्यार जे जे विशय जे गोंयकारांक लागता ते विशय कोणूच घेयना। सो हेका लागून आमचो मनोज परबाक खंय ना खंय आमकां पार्लिमेंटान पावोवपाक जाय। हांव सगळे गोंयकारां कडेन मागता की सगळे एकवटान फुडें येवया आनी आमचो मनोज परबाक निवडून हाडया। देशाची उदरगत खंयच्या दिकेन वचची हाची पुराय माहिती आशिल्ली पार्टी म्हूण लोक आयज भाजपा कडेन विश्वासान पळयतात अशें भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेठ तानावडे हांणी म्हळां। सांकवाळचे उपसरपंच गिरीश पिल्ले हांच्या फुडारपणा खाला सांकवाळ पंचायतीचे सरपंच आनी पंच वांगडी हांणी भाजपात प्रवेश केलो। ते निमतान आयोजीत केल्ल्या कार्यावळीत भाजपा प्रदेशाध्यक्ष तानावडे उलयताले। गिरीश पिल्ले आनी वांगड्यांच्या भाजपा प्रवेशाक लागून पक्षाची ताक वाडटली अशें तानावडे हांणी सांगले। आज खूब बरें दिसता, गिरीश पिल्ले जे सांकवाळ पंचायतीचे सरपंच, 2 टायम सरपंच आशिल्ले, सध्या ते थंय डेप्युटी सरपंच आसात आनी तांच्यांनी गेल्या विधानसभेक अपक्ष म्हणून तांच्यांनी निवडणूकय लढयल्ली। त्यांचे बरोबर त्यांची संपूर्ण पंचायत, सांकवाळचे सरपंच आमची रोहिणी तोरसकर, बाकीचे पंच मेंबर आणि असंख्य त्यांचे सगळे कार्यकर्ते आज भारतीय जनता पार्टी भितर प्रवेश करतात। देशभर ज्या तरेन नरेंद्र मोदीजी ज्या देशाचे काम करतात आणि एकूण वातावरण जर पळयलें आसत जाल्यार देशभरा भितर भारतीय जनता पार्टी फुडें वचत आसा आनी ताचोच एक भाग म्हणून वेगवेगळ्या राज्यां भितर आसत, आमच्या गोंया भितर सुद्धा मोठ्या प्रमाणात भारतीय जनता पार्टी भितर लोक प्रवेश करतात, कारण एक जनता पार्टीक एक
एक बरे तरेन देश फुडें व्हरपाची ताकद दिशा आशिल्ली पार्टी आनी जे इंडिया अलायन्स जे आसात तांचे कडेन डायरेक्शनलेस आनी त्यामुळे सगळ्यांक दिसता की भारतीय जनता पार्टी भितर येवनचे आमच्या परिवारा भितर हार्दिक स्वागत करता. जनतेक भाजपा शिवाय पर्याय ना. उदरगतीची कामां हो भारतीय जनता पक्षच करू शकता अशें मंत्री माविन गुदिनो हांणी हे वेळार सांगले. सांकवाळ पंचायत वांगड्यांनी भाजपात प्रवेश केल्ल्या कारणान सांकवाळच्या उदरगतीक नेट मेळटलो असो हावेस मंत्री गुदिनो हांणी उक्तायलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी फाटल्या 10 वर्सांत देशात केल्ली उदरगत तोखणाय करपा सारकी आसा. भाजप होच उदरगतीचो मार्ग आशिल्ल्यान आपूण ह्या पक्षात प्रवेश केला अशें गिरीश पिल्ले हांणी हे वेळार सांगले. काम करपाक एक संधी दिली आमकां सगल्यांक, म्हाकाच न्हू सगल्यांक, तुमकां सगल्यांक. आमी बरे भाशेन काम करया आनी सांकवाळचे ना बरेशे बरे लिडान आमी बीजेपीक जिखून हाडपाचें. आनी दुसरें म्हणलें आयज आमकां पळोवपाक मेळटा आमचे जे सेंटरान जे आमचे प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी जे हिशोबान ते काम करता. लोक कितें उलोवनी पूण जे डेव्हलपमेंट जे जाल्ले आसा 10 वर्सांत जे डेव्हलपमेंट मोदीजीन जे केल्ले आमच्या देशा लागून आनी आमचे चीफ मिनिस्टर गोंयचे तेणी जे कामां केल्ल्या आमच्या लोकांक लागून. लोक कितें फाटल्यान उलयतले कितें टॉन्टिंग असतात पण लोकांक दिसता जे कामां जे जाता गोंयान सुद्दां आसुनी आमचे राष्ट्रभर देशान फूल कितें काम चलता तेजेर आमी तेजे सपोर्ट करपाकूच जाय आनी मोदीजीक आनी चान्स दिवपाक जाय. लोकसभा वेंचणुके खातीर दक्षिण गोंय लोकसभा मतदारसंघांतल्यान आरजेपी पक्षाचे रुबर्ट परेरा हांणी आयज उमेदवारी अर्ज दाखल केलो. आपल्या समर्थकां वांगडा मडगांवच्या माथानी सरडना प्रशासकीय संकुलात वचून तांणी आपलो उमेदवारी अर्ज दाखल केलो. उपरांत तांणी आपली भूमिका प्रसार माध्यमां कडेन स्पश्ट केली. कॅम्पेन आमचं डिक्लेअर केलं दोन्ही कॅन्डिडेट 19 डिसेंबर. सो 20 डिसेंबर ऑनवर्ड्स फुल स्विंग आम्ही कॅम्पेनिंग चालू केले हा आणि आमचो रिदम जो पळय 20 डिसेंबरार चालू आसलो तो नीट आयज मेरेन हा. फिजिकली कडेन आमी मातशें टायर्ड जाला आसले बट आमकां आतां पॅशन आनी एन्थुजियाजम आहा आनी ह्या लोकांचे विचार गेले आमकांय उर्बा भोगता कितें आमकांय दूख भोगता. सो तोच रिदमागेर आयज करूंक आमी कॅम्पेनिंग चाललो आहा आनी लोकांचो वेलकम आनी लोकांक आरजी म्हणलें कितें कळ्ळो आहा आनी लोकांक रिजनल पार्टी कितें कळ्ळो आहा. आयज लोकांक बीजेपी आनी हे नॅशनल पार्टी काँग्रेस हे दोनूय पार्टी नाका. आमी आरजी म्हणून उलयना हे लोकांचो स्टेटमेंट लोकांक नाका कित्याक हांकां दोनूय पार्टींनी फोटोयत रावल्ले आहात. हांचे मुद्दे जे पळय मांडूंक जाय आसलेले एमपी म्हणून आयज इतलीं वर्सां जालीं एमपीन कितें केलां एमपीन फकत पार्लमेंटान केलें आनी दोनूय कदेलां तापयलां गोंयची चेरां आनी कांयच ना. लोकसभा वेंचणुकेच्या प्रचार काळात प्रसार माध्यमां कडेन पक्ष आनी उमेदवारांची भूमिका मांडपा खातीर इंडिया आघाडीच्या वतीन 13 म्हणयाऱ्यांची नियुक्ती केल्ल्याची माहिती गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीन एका पत्रका वरवीं दिल्या. तातूंत काँग्रेसच्या वतीन तुलियो डिसोजा, अमरनाथ पणजीकार, मनीषा उजगांवकार, ॲडव्होकेट जितेंद्र गांवकर आनी मायकल रिबेलो हांचो आस्पाव आसा. आम आदमी पक्षाच्या वतीन ॲडव्होकेट सुरेश तिळवे आनी वाल्मिकी नायक तशेंच गोवा फॉरवर्डाच्या वतीन दुर्गादास कामत, विकास भगत आनी अश्मा बी हांचो आस्पाव आसा. शरदचंद्र पवार राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अविनाश भोसले, UBT शिवसेनेचे गितेश कामत आनी तृणमूल काँग्रेसीचे जयेश शेटगांवकर हांचो ह्या वळेरेंत आस्पाव आसा. दूरदर्शनाच्या प्रतिनिधीन पेडणेच्या मतदारांकडेन संवाद साधलो. 7 मेक जावपी लोकसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर मतदारांचे मत खंयच्या पक्षाक आसतले हे विशीं लोकांची मतां जाणून घेतली. भाजपा, काँग्रेस आनी आरजी पक्षाक लोकांचो तेंको आसतलो. ताका लागून पेडणे म्हालांतल्यान लोकांच्यो संमिश्र प्रतिक्रिया मुखार आयल्यो. माझे नाव सुनील आसा, हांव रावता. लोकसभाचा आवाज कसा आसा? लोकसभाचा अजूनपर्यंत कोणी होऊना तरी आम्ही कमळाचो काँग्रेस आणि आरजी आसा हिंगा असा आवाज आसा. आसा. लास्ट 5 वर्सांचो श्रीपादाचें काम कशें आसा? आसा काम केल्लें आहा. सो आतां फुडें कोणी जिखोन येवं ताणें कितें करचें तुमच्या मतदारसंघात? आतां आमचे एक तर पहिले रोडचो आमच्या घराचो सगळ्यांना नादी घालून दिला. आमच्या घराकडे कोणीच करूंक ना काय. कोणाक एडवांटेज आहा ह्या हाडच्यान? बीजेपी. सद्याचे 5 वर्सांचे खासदाराचें काम कशें आसा? लिटल बीट ओके. कांट से फुल बट लिटल बीट ओके. लिटल बीट ओके. सो फाल्यां कोणूय जिखोन येवं ताणें कितें करचें तुमच्या मतदारसंघात? डेव्हलप आणि कितें कित्याक प्रायवेट नोकरी दिवंक शकना तो बारीक जावं गव्हर्मेंट नोकरी दिवंक शकना. कित्याक कोणा बेनिफीट कितें जाता कितें इंडस्ट्री हाडपाची आनी कितें हाडपाचें तसलें पळोवपाचें. ओके. हिंगा आरजीक आनी काँग्रेसाक सपोर्ट आहा? तितलो ना.
RG 10%, काँग्रेस 30%. मेजर बीजेपी. या डेफिनेट. तुमचं नाव कितें? तुळशीदास हळदण. तुळशीदास बाबा, लोकसभाचा आवाज कोणाचा आसा? लोकसभाचो आवाज आता चटकन बीजेपीचा. बीजेपी आसा. काँग्रेस आणि RG आसा ह्या दिसान? RG काँग्रेस आपण त्याच पुरते आहात ते. 5 वर्सांचे काम खासदाराचे कशें आसा हिंगा? 5 वर्साचे खंयचे आता ते निवडून येवन 20 वर्सां तरी जाली, पण त्याचे काय पेडण्यान कांयच ना. भुरग्यांक खंयच्या कामाक लागना. आयुष्य हॉस्पिटल जाल्यार तेतून भुरग्यांक कामाक लागना. आनी खासदार येवन फायदो कितें? सो फाल्यां खासदार कोणी जिखून येवन तेणें कितें करचें तुमच्या खातीर? कितें म्हणजे जे भुरगे तरणे आहा शिकलेले तांकां कामाक लावपाचें. सो फाल्यां 5 वर्सां खासदार कोणी जिखून तेणें कितें करचें तुमच्या मतदारसंघा खातीर? आमी अपेक्षा खूब पळयल्यो पूण एकय घडलें ना. आतां आमचो श्रीपाद भाऊ म्हणटा आपूण पेडण्या खातीर एक हाडलां तें आयुश्य कितें तितलेंच, बाकी हांगा पेडण्यान श्रीपादाचें कितें ना. 5 वर्सां हांगा आतां इतलीं वर्सां तो खासदार कांयच ना पेडण्यान तेचें म्हटल्या सारकें कितेंच ना. कळ्ळें? आतां बाकी खंय कितें हें करता, देवळां करता आनी कितें करता आसात, पूण पेडण्यान तर ना, प्रॉपर पेडण्यान ना. खरें जाल्यार प्रॉपर पेडण्यान घडोवंक जाय आसलें तेणें. कळ्ळें? म्हाका कोणें जर तो हेका जर म्हाजे चर्चेक जर मेळटा खंय तो कितलोय विद्वान खासदार किंवा आमदार आसूं न्ही, ताका हांव बरो निवळायतलो आसलो, पूण तें मेळत ना न्ही. कळ्ळें? मेळत ना आनी मेळचेंय ना. कळ्ळें? नाव कितें? गौरेश मयेकर. गणेश बाब, हिंगा लोकसभेचो आवाज कसो आसा? लोकसभेचें चल्लां सद्या, तेंचें काम चालू आसा. कोणाक एडवांटेज दिसता? एडवांटेज म्हणटा ती सद्या तर BJPकूच दिसता, कित्याक तेंचें डबल इंजीन सद्या चालू आसा. ताका लागून एडवांटेज चडशी म्हाका तेंचे वाटेनूच दिसता. ह्या सायडीच्यान? हय. आनी काँग्रेस आनी RG आसा हिंगा? काँग्रेस आनी RG आहा. RG तितलें हांगासर तेंच्यांनी तितलें काम केल्लें ना, पूण ते आहा तेंचोय मातसो आवाज आसा हांगा. लोकसभाची चर्चा करता आमी पेडणे मतदारसंघान येयले आनी पेडणे मतदारसंघान येयत जाल्यार हिंगा डिफरंट टायपाचे विशय आसा जे लोकांनी आमकां सांगले. BJPचे वयर सपोर्टान उलयले, काँग्रेसाच्या सपोर्टान उलयले, RGच्याय सपोर्टान उलयले, पूण जे मुद्दे आसा पळय ते म्हणले की आमकां जॉब्स जाय, बरे रस्ते जाय, हे जे कोण खासदार ताणें करपाक जाय म्हणलें. सो हेका लागून आमकां बरो खासदार निवडून हाडूंक जाय म्हणलें. सो हें सारकें जेन्ना गमतलें तेन्ना लोकसभाचें इलेक्शन जातलें आनी फायनल रिजल्ट येतलो पळय तो नॉर्थ गोवाचो. DD न्यूजा खातीर केन्झी रॉड्रिगीज, पेडणे मतदारसंघ. दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी आनी वेंचणूक अधिकारी हांणी आयज एका अधिसुचोवणे वरवीं पंचायती वर्सां पिराये वयल्या वडील मतदार, दिव्यांग व्यक्ती, वेंचणूक कामां खातीर नेमणूक केल्ल्या कर्मचारी आनी राजकीय प्रतिनिधी तशेंच COVID-19 ग्रस्त दुयेंती खातीर पोस्टल मतदान कार्यावळ जाहीर केल्या. AVSC, AVPD आणि AVCO श्रेणींतल्या मतदारां खातीर 19 एप्रिल ते 3 मे मजगती सकाळी 9 ते सांजे 5 ह्या वेळार मतदान सुविधा उपलब्ध आसतली. वेंचणूक कामां खातीर कार्यरत आशिल्ल्या राजकीय प्रतिनिधींक 30 एप्रिल, 2 मे आणि 3 मे ह्या काळात रूम नंबर 407 चौथो माळो माथानी सल्ढाणा केंद्रात मतदान सुविधा उपलब्ध आसतली. वेंचणूक कर्मचाऱ्यां खातीर 3, 4 आणि 5 मे दिसा रूम नंबर 445 माथानी सल्ढाणा संकुल चौथो माळो ह्या सुवातेचेर मतदान सुविधा आसतली. जाल्यार पुलीस, गोवा IRP आणि होमगार्डा खातीर 3 ते 5 मे मजगती माथानी सल्ढाणा संकुलात रूम नंबर 407 हांगाही मतदान सोय उपलब्ध आसतली. आणि आता खबरापत्रात घेऊया आनीक एक ल्हानसोच विसव. The VCs didn't really believe us, but they said 3,000 or 300,000 or 3 million. Welcome to the first season of B Cubed. This idea you have is not the idea that you're going to likely going to pursue in the long run. Ask me how did it feel to have finished it? To me it felt as if it was just one more practice. Raw conversation, straight from entrepreneurs' minds. It is absolutely perfect because it will hamper employment. Climate Convos, which is a matter of great concern for all of us, are caused by humans. Sabir is saying it's primarily a change in our habits. Climate change because of excessive consumption.
all diverse domain practitioners under one roof. Showreel presents Breaking Boundaries with Sabir Bhatia. कलकत्ता से न्यूज़ आ रही है कि वहाँ दंगे बहुत फैलते जा रहे हैं, स्थिति बहुत ही भयंकर होती जा रही है। वक्त आ गया है कि मुसलमान अपनी शक्ति, अपनी ताकत दिखाए, उसका इस्तेमाल करे। हिंदू हो या मुसलमान सभी भारतीय थे। साम दाम दंड भेद किसी भी तरह से उन्हें समझाना जरूरी है कि उनकी भलाई, उनकी प्रजा की भलाई इसी में है कि वो हमारे मुल्क का हिस्सा बन जाए। जानबूझ ज़्यादा गलत नहीं था। मुल्क के वास्ते उत्साह जरूरी है, जोश जरूरी है। प्यार से बात करते हैं तो कुछ मिल सकता है, माथे पे पिस्तौल रखेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। सरदार द गेम चेंजर हर रविवार प्रातः 11:30 बजे और पुनः प्रसारण रात 10 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चॅनल, देश का अपना चॅनल। 20वा उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो। अस्तंत बंगालात रामनवमी वेळार हिंसाचाराची घडणूक घडली। बंगाल मुर्शिदाबादेतल्या शक्तीपूर हांगा रामनवमीची शोभायात्रे वेळार हाणामारी आणि फातर मारिल्ल्यान बोवाळ जालो। हातूंत लागीं 20 जाण जखमी जाल्यात। शक्तीपुरातूच शोभायात्रे वेळार स्फोट जाल्ल्यान एक महिला जखमी जाली। जखमींक उपचारा खातीर इस्पितळांत दाखल केल्यात। पुलीस अंदू लेगीत रामभक्तांक संरक्षण दिवपाक आनी राखण करपाक अपेसी थारल्या अशी भाजपान हे विशीं प्रतिक्रिया उक्तायल्या। तशेंच हे विशीं अस्तंत बंगालची मुखेलमंत्री ममता बॅनर्जीचेर लेगीत भाजपान प्रस्न उक्तायला। भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष सुकांत मजुमदार हांणी हे घडणुकेवेल्यान ममता बॅनर्जी सरकाराचेर टिका केली। शांतिपूर्ण जुलूस पे टीएमसी ने हमला किया है। टीएमसी के प्रधान, उप प्रधान, विधायक टीएमसी ऑफिस से हमला हुआ है। जॉर्जियात जाल्ल्या चलयांच्या 13व्या युरोपीय गणित ऑलिंपियाड सर्तीत भारतीय पंगडान देखदिणी कामगिरी केल्या। भारतीय पंगडान 2 रुपया आणि 2 कांश्या पदकां जोडल्यात। ह्या सर्तीत आस्पावीत जाल्ल्या 4 वांगड्यांक दुसरे फावट ही पदकां फावो जाल्यात। भारताचे प्रतिनिधित्व करपी पंगडात पुणेच्या सई पाटील हिचो लेगीत आस्पाव आसा। दिल्ली कॅपिटल्स पंगडान जबरदस्त पुनरागमन करताना अहमदाबादेतल्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमाचेर काल जाल्ल्या खेळात गुजरात टायटन्स पंगडाक 6 विकेटींनी हारयले। ह्या जैतान दिल्लीन गुण वळेरेंत 9व्या सुवातेवेल्यान 6व्या सुवातेचेर उडी घेतल्या। गुजरात टायटन्साचो खेळ 89 धांवड्यांचेर सोंपल्या उपरांत दिल्ली कॅपिटल्स पंगडान 8.5 ओव्हरींनी 5 विकेटी वगडावन 92 धांवड्यो करून जैत जोडले। मजगतीं आयज सांजे 7:30 वरांचेर मुल्लानपूर हांगाच्या महाराजा यादविंद्र स्टेडियमाचेर पंजाब आड मुंबय पंगडाचो खेळ जावपाचो आसा। देशात तापमान वाढत असतानाच काल सांजे कोल्हापूर, सांगली, पुणे, सोलापूर, बीड जिल्ह्यातल्या कांय भागात अवकाळी पावसान हजेरी लायली। कोल्हापुरात वादळी वाऱ्यासयत व्हडा प्रमाणात पावस पडलो। बऱ्याच जाग्यार झाडां कोसळून वीज वाहिनीचेर पडिल्ल्यान वीज पुरवण खंडीत जाली। सांगली जिल्ह्यात लेगीत व्हडा प्रमाणात पावस जालो। मजगतीं देशभरात तापमानाचे प्रमाण अजून लेगीत वाडत आसा। मडगांवात सकाळी 91% परस चड आर्द्रतायेची नोंद जाल्या। फुडल्या कांय दिसांत तापमानात वाड जावपाची शक्यताय वेधशाळेन उक्तायल्या। राज्यातल्या कांय भागात फांतोडेर धुके पडपाची शक्यताय लेगीत भारतीय हवामान खात्यान उक्तायल्या। आनी आतां पळोवया आयचे तापमान। पणजी वेधशाळेन कळीत केल्या ते प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 34.5 अंश सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 26.8 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां। आनी आतां खबरो सोंपोवचे आदीं परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो। लोकसभेच्या 102 सुवातां खातीर फाल्यां जातलें मतदान। चौथ्या पावण्यावेल्या मतदाना खातीर अधिसुचोवणी केल्या जारी। भाजपाचे वडील फुडारी संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी केरळातल्या कोट्टायम वेंचणूक रॅलीत केले संबोधन। काँग्रेस फुडारी राहुल गांधी हांणी कन्नुरात घेतली सभा। लोकसभा वेंचणुके खातीर भारतीय जनता पक्षान संकल्प पत्र केले जारी। पक्षाच्या मुख्यालयात मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आणि हेर फुडाऱ्यांच्या हस्तुकी जाले उक्तावण। उत्तर गोय लोकसभा मतदारसंघातल्यान आरजी पक्षाचे मनोज परब आणि दक्षिण गोय मतदारसंघातल्यान रॉबर्ट परेरा
हांणी उमेदवारी अर्ज केलो दाखल। आणि देशभरात तापमानाचो पारो वाढत असताना कोल्हापूर जिल्ह्यात अवकाळी पावसाची हाजेरी। फुडल्या कांय दिसांत तापमानात वाढ जावपाचो 42चो अदमास। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकतात। ते आमची एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात। तशेंच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228चेर पळोवंक शकतात। आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता। परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत। तो मेरेन नमस्कार।